पर्रा सिटीजन्स फोरमान 22 डिसेंबराक ऑल गोवा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आणि कॅरोल गायन सर्तीचे आयोजन केला. फेस्टिवल ऑफ स्टार्स ही सर्त 2 गटांत आसतली. दोनूय सर्तींक ट्रॉफी सयत रोख इनामां दवरल्यात. चडांत चड सर्तकांनी ह्या दोनूय सर्तींत वांटो घेवचो अशें आवाहन कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन केलां. And competition of stars and the cultural program in the evening, that is all Goa carol singing, to bring in the Christmas, the festive season. It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. Now सगळे गोंयकारांक उलो मारता, स्पेशली यूथ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे जाण, सगळे रिलीजनाचे लोक, सीख जे कोण गोंयान रावतात तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवान हाडची आनी ती प्रेजेंटेशनाक घालची. तितून वेगवेगळे प्रायजीसूय आहा आनी प्रत्येक स्टाराक आमी एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता. We are trying to promote our culture. जे आमी आकाश कंदील फाटल्या दिसांनी पळयल्या, वेगवेगळे आख्खे गोंयचे लोक आकाश कंदील पोर्रान घेवन येयले. सेम वे वी वॉन्ट एवरीबडी टू मेक द स्टार्स and bring them in this beautiful village Parra and put it on the display from morning 10 o'clock till 12 o'clock at night, till the competition is over, till the cultural program is over. Let the people from all over Goa, let the people from all over the world who are in Goa at that particular time come for this festival of stars. See how traditionally we do the stars, naturally we do the stars. जी आमची परंपरा असली आदीसून स्टार आणि आकाश कंदील करपाची, ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप, प्रेजेंटेशन करप आनी आमची लोकांची फेस्टीव मुवमेंट जो आहा, जो चालू जाता आमचो क्रिसमसाचो सण, तो आनीक मोठ्या दबाज्यान फुडें व्हरप. म्हाका दिसता जे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आमी हिंगासून घडोवन हाडटात